फोंडेच्या लायन्स क्लबान फाटलो म्हयनोभर कांय इश्कोलांनी दोळ्यांची चांचणी करपाक शिबीर आयोजन केल्लें. ती चांचणी अभियान शेनवारा पुराय जालें. आरडी एक्सपो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार. आमी हो संबंद तुमकां हांगासर म्हणजे सगळे लायन्साक हांव माई मोगाचो येवकार दिता. आमी फाटले 30 नोव्हेंबरा पासून एक उपक्रम राबयल्लो, म्हणजे स्कुलांतल्या भुरग्याची दोळ्याची चांचणी करप, आनी तो आज आमचो पुराय जाल्लो आसा म्हणून म्हाका खूब खोश भोगता. जेन्ना 30 नोव्हेंबरा पयलीं आमी आनी एक कॅम्प असो घेतिल्लो दोळ्याची चांचणेचो, तो 13 ऑक्टोबर आरपीआरएस हायस्कूल बांदोरा हांगा. ताच्या नंतर 14 तारखेर आमचो एक दोळ्यांचो आनी एक शिबीर आशिल्लो. त्या शिबिराक आमचे उद्घाटक म्हणून आमचे माननीय मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर थंय आयिल्ले. तांणी आमकां सांगलें की जशें तुमी राजमाता पद्मावती राजे सौंदेकर हायस्कुलान दोळ्यांची चांचणी भुरग्यांची केल्या, तशेंच बाकीचे सरावंडींग ह्या स्कुलांची बी भुरग्यांची चांचणी करप. आनी तांचें उतर आमी मान्य धरून हो उपक्रम आमी 8 दीस राबयलो. पयलो जो आमचो DC फॉर व्हिजन ते समीर सुर्लकार हांणी आमकां सहकार्य केलें आनी ते डिस्ट्रिक्टा कडलें मशीन 8 दिसां खातीर आमकां दिलें. पूण तांचें खरें आमकां सहकार्य मेळ्ळें. पयले दिसा 30 तारखेक आमी SS समिती हायस्कुलान हे शिबीर पयले घेतलें आनी ताका उद्घाटक म्हणून मुख्य अभियंता गोंय राज्य श्री दिलीप ढवळीकर आयिल्ले. तांच्या हस्तुकी आमी त्या शिबिराचें उद्घाटन केलें आनी त्या दिसा आमकां खरोच बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. 400-450 जवळ जवळ भुरग्यांचे आमची दोळ्यांची चांचणी घेतली. आनी त्याच वेळार जे 9वीचे भुरगे आशिल्ले तांकां आमी म्हणजे दोळे दाना विशीं म्हायती सांगली. ही दोळे दाना विशीं म्हायती आमचे DC फॉर व्हिजन समीर सुर्लकर हांणी भुरग्यांक दिली.